Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. परिसर असा गोंयाचो वाठार जो असा हो वाघा खातीरूच अधिवास असा आणि एखादो अधिवास आसाप हे आणि त्या अधिवासान वावर करप हे त्या वाघाचे नैसर्गिक असे हक्क आसा आणि हो हक्क हिरोवपाचे काम गोंय सरकार करीत आसा आणि त्या खात्याचे मंत्री जे आसा हे पुराय तरेन अज्ञानी आसा आणि अज्ञानपणाची लक्षणां त्यांच्या एकंदर वक्तव्यान दिसता। आम्ही म्हणटा की ह्या परिसरात जे किंग कोब्रा आसा ह्या परिसरात जी वेगवेगळी जंगली श्वापद आसा त्यांची राखण करप हे आमचे कर्तव्य आसा आणि आमच्या घटनेचे 48वें लोकशाही निवडून येयले जर मंत्री अशा पद्धतीन वल्गना करपाक लागले वेळ पांगरून पेड गावांक जर वचपाक लागले जाल्यार तेका पिशेपणात म्हणची पडटली। आम्ही सगळ्या गोंयकारांनी ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो मतीन धरपाक जाय की वाघ जर गोंयांत उरले जाल्यार पिवपाचें उदक आमकां मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो। वाघ हांगासून नामशेष जालो जाल्यार आमी समजपाचें जी परिस्थिती आयज महाराष्ट्राचेर निर्माण जाल्ली आसा, जी परिस्थिती कर्नाटकान उदका खातीर जाल्ली आसा तीच परिस्थिती आमच्या गोंयचेर येवपाक वेळ लागची ना। आनी तेका लागून वाघाचें संवर्धन संरक्षण करपा खातीर हे जंगल जे आसा तेचें वेवस्थापन व्यवस्थित रित्या जावपाची गरज आसा आणि फॉरेस्ट मॅनेज करप म्हणजे इको टुरिजमा सारखे प्रकल्प कसलोच विचार न करता वाघेरी सारख्या पर्वतार हाडप, वाघेरीतली जंगलां झाडां काबार करप आणि थंय प्रकल्प उभारप हे पुराय तरेन आमच्या सत्तरीक आणि त्या वाठारांतल्या सगळ्या गांवगिऱ्या जाग्यां खातीर एक संकश्ट आसा। जे संकश्ट गेल्या वर्सा घाटान जो सत्तरीचो वाठार आसा हो पूर्वापार वाघा खातीर फामाद आसा। पट्टेरी वाघ ही ह्या जंगलाची शान आसा आणि आमचो जो वाघेरी पर्वत आसा हो वाघेरी पर्वत म्हळ्यारच हे वाघाचे अधिस्थान आसा, अधिवास आसा हे पयलीं पासून स्पश्ट जाल्ले आसा। आणि अशें आसतना आमचे वन मंत्री जे उलयतात ते पुराय तरेन तांकां वस्तुस्थिती खबर ना। कारण आमचे लोक जे आसा आमचे पूर्वज जे आसा हे वाघाच्या सान्निध्यानूच ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसा आणि वाघाचे संरक्षण करूनच तांच्यांनी आपले जीवन आसा हे समृद्ध केल्ले आसा। आणि अशें आसतना जेन्ना वन मंत्री अशा प्रकारचे वाक्य म्हणटा किंवा अशा प्रकारची भाषा उलयता हे आमकां दाखोवन दिता की तांकां ह्या परिसराचे ज्ञान ना। त्या शिवाय आमच्या देशान जे वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 आसा हेचे ज्ञान ना आणि ताका लागून ते अशा पद्धतीन उलयता। कारण वाघ हो असो प्राणी आसा तो प्राणी मनशान निर्माण केल्ले जी सीमारेषा आसा तेचे पालन करिना आणि ताका लागून आम्ही म्हणप की हे वाघ जे आसा हे ट्रान्झिट वाघ आसा ते कर्नाटकांतल्यान गोंयान येता आणि गोंयान नॅशनल कॉरिडॉराचो वापर करता। नॅशनल कॉरिडॉर अशें कितें संकल्पना वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान ना आणि नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी जो कॉरिडॉर आयडेंटिफाय केल्लो आसा तितून गोंयचो समावेश जाल्लो आसा। गोंयचो समावेश जावचो ना अशें कोणूच म्हणूंक शकना आणि टायगर रिजर्व करप की न करप हो निर्णय जो आसा हो केंद्र सरकार आणि गोंय सरकारान एक मतान घेवपाचो आसता। हांव हांगासर टायगर रिजर्वाचें उलयना पूण टायगराचो जो अधिवास आसा तेचें संरक्षण करपाक जाय ही त्या मंत्र्याची नैतीक जबाबदारी आसा। जो मंत्री टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग सारखे खाते सांबाळटा आणि ज्या मंत्र्या कडेन वन खाते आसा त्या मंत्र्यान अशा प्रकारची भाषा करप ही पुराय तरेन आमच्या संविधानाची विरोधी कृत्य आसा। आणि ते सांगतात की आम्ही देशातल्या वेगवेगळ्या व्याघ्र क्षेत्रात वचून त्यांच्यानी पाहणी केल्ली आसा जाल्यार तांकां खबर आसतालें की वाघ जो प्राणी आसा त्याच्या संवर्धना खातीर त्याच्या कन्जर्वेशना खातीर कितें गजाली गरजेच्यो आसा त्यो जर निर्माण केल्या जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयान जे सध्या 4 वाघ आसा म्हणजे आता आमच्या परिसरात सत्तरीन 3 वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्ले आसा आणि मोले परिसरात 3 वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्ले आसा। जवळजवळ 6 वाघ ह्या परिसरात आसा। ह्याच्या पयलीं 2020 4 वाघांची हत्या जाल्ली आसा आणि 2009 एका वाघाची हत्या जाल्ली आसा। हे सातत्यान आमकां दाखोवन दिता की गोवा जो परिसर आसा गोंयाचो वाठार जो आसा हो आंब्याचो गवळ साठरे हांगासर अनुभवलेले आसा। जे संकट आमी हाच्या पयलीं झरमे हांगासर अनुभवलेले आसा, जे संकट आम्ही हाच्या पयलीं करमळी बुद्रुक गांवांत अनुभवलेले आसा ही संकटां जर आमकां परती सत्तरीन येवन गांवगिरे वाठार जे आसा ते वाठार महाराष्ट्रांतल्या तळये गांवां सारखे ना नपय जावपाक
जे जर करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी वागाची राखण करप सोडून दिवपाक जाय. वागाची राखण केलीच जाल्यार झरमे सारको गांव जो आसा सुखा समाधानान नांदता गांव तो गांव उरतालो. जंगल जर नश्ट जायत ह्या परिसरांतले वाघ जर नश्ट जायत जाल्यार आमी समजपाचें की आमचे उदकाचे स्रोत आमचे राबितो करपाचे स्रोत हे नश्ट जाताले. तितून आमच्या जगण्याक नाका नाका तसली संकश्टां निर्माण जातली.